प्रेज लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाचे न्हू देव बरी सांज दिवन तुमकां समेस्तांक. उडुला सान आज आमी आसा आसतले. मोरी मायेची परब, जल्माची परब आमी केल्या तितलीच कुटुंबां सांगाता नवे आमी जेवले आसतले आनी मोगाट भावनांनी भिडणो कडे आमचे सगळे कुटुंब आमच्या सांगाता आसा. तरी आसतना आमी थोडो वेळ काडला ह्या मागण्यांत वांटो घेवंक, ह्या मागण्या वरवीं बेसावां घेवंक. मोगाट भावनांनी भिडणो मागता ह्या मागण्या उद्देशी तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक चड आनी चड बेसावां मेळो दीत. मोगाट भावनांनी भिडणो देवाचे उतार जावन आसा जिवीत. मोगाट भावनांनी भिडणो आमी पळयता ती मासली उदकांत हांव ती भायर काडली जाल्यार मरता न्हय. कित्याक म्हळ्यार देवान मासलेक उदकांत रचले म्हणजे ताचें अस्तित्व उदकांत आसा. तर तुजें म्हजें अस्तित्व खंयसर आसा. मोगाट भावनांनी भिडणो देवान तूं मनशाक धुळीतावन रचलो पूण ताचो स्वास ताणें आमच्या नाकांत फुंकलो म्हणटच ताचो उस्वास नासतना आमकां जीव ना. तर मोगाट भावनांनी भिडणो आमकां देवाचें उतार कितलें गरजेचें हांगासर आमकां समजून येता. तर मोगाट भावनांनी भिडणो ह्या गायना उद्देशी देवाच्या उतराची गरज आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवया आनी देवाचे उतार आमकां कितलें गरज आसा म्हूण समजून देवाच्या उतरान वाडूंक देवा तावन गटाय मागया. Utran somia संसार तुवें रचलोय एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. एकाच उतरान सोम्या संसार तुवें रचलोय एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय. अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां सवत्या मनशा जिविता मोलादीक वज्रा मोतया मोलादीक वज्रा मोतया. अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां सवत्या मनशा जिविता मोलादीक वज्रा मोतया मोलादीक वज्रा मोतया. धन्या पृथ्वी वयली एक ती रचना सगळी ती मोनजाती आनी रूखझाडां तुका वाखणटात आनी थंयसर म्हाका मेळटा तें आमंत्रण. हांव तुजी श्रेश्ठ रचना तुज्या हाताचें काम तुवें तुजो स्वास फुंकल्ल्या वरवीं म्हाका मेळलो तो जीव हांवें तुका वांकणी करूंक जाय. मोळबार आसा ती उजवाड ती तारा सूर्यो आनी चंद्र नखेत्रां परजळटात धन्या आनी तूं कितलो व्हरतो तें सांगतात तुजी साक्ष दितात. आयचे दिसा म्हज्या जिविता वरवीं तुजो परजळ हांवें फांकूंक ह्या संवसारार आनी त्या वरवीं तुका महिमा दिवंक म्हाका फावो कर धन्या.
वयली रसना मन जाती रूख झाडां वाखाणतात तुजी महिमा पृथ्वी वयली रसना मन जाती रूख झाडां वाखाणतात तुजी महिमा मळबा सोबची तारा सूर्योसन नखेत्रां गावाय दितात सोदां मळबा सोबची तारा सूर्योसन नखेत्रां गावाय दितात सोदां अगणित तुझी कृत्या अगणित तुझी उतरां सध्या मनशा जिवितां मोलादीक वज्रां मोत्या मोलादीक वज्रां मोत्या मोलादीक वज्रां मोत्या पावलेलो देवाची उतार आमी नियाळतना चड आनी चड ताची वळख मेळटा आनी ती ताची वळख आमच्या जिविताची वाट जायत तर खरेंच आमचें जिवीत सुबांपणान भरतलें आयच्या दिसा ह्या गायना उद्देशी ताचो शब्द कितलो म्हत्वाचो आमच्या जिविताक वळखून सगळीं आमी सांगाता मेळया सांगाता गायन करुया उतरान सोम्या संसार तुवें रोसलोय एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय एकाच उतरान सोम्या संसार तुवें रोसलोय एकाच उस्वासान मनशाक जीव दिलोय अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां चलत्या मनशा जिवितां मोलादीक वज्रां मोत्या मोलादीक वज्रां मोत्या अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां चलत्या मनशा जिवितां मोलादीक वज्रां मोत्या मोलादीक वज्रां मोत्या तुझो नियाळटा खुशी तुजी पाळटा तुजेर थंय हांव विश्वासता तुझो नियाळटा खुशी तुजी पाळटा तुजेर थंय हांव विश्वासता पातका मोजी सांडटा पाटलाव तुजो करता कीर्तन तुजे गायता अगणित तुजी कृत्या अगणित तुजी उतरां चलत्या
वज्रा मोत्या मोलादिक वज्रा मोत्या कोरोस संतोस हे उतार आमकां वाचूंक मेळटा पवित्र पुस्तकांत आनी हो कोरो संतोस बोगसो कसो देव आपल्या उतरा उद्देशी जेजू आपल्या सोबता उद्देशी आमकां उगडापे करता. लुकाचो वांजेल 22:11-27 बोळ पळयात. तो अशें उलयत आसतना थंयच आसतना जमलेल्या लोकांतल्या कोण एकल्या बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हळें, तुका सांबाळलो तो कुसो आनी तुका दूद दिल्लें तें हद्दें बागी. 28व्या बोळींत जेजू जाप दिवन म्हणटा, पूण ताणें म्हळें, हें खरें, तरी पूण देवाचे उतार आयकतात आनी सांबाळटात ती अदीक बागी. क्रिस्ताते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, मोरये मायेक आमी सुभागी म्हणटा आनी ही चिंता आमच्या मनांत येता की तिणें जेजूक जल्म दिल्लो देखून ती सुभागी. पूण मोगाळ भावना आनी भयणो हांगासर सत आसा ते जेजू आमकां सांगता, जेजू आमकां दाखोवन दिता की मोरी मायेक मेळ्ळें तें सुभाग कित्याक तिणें देवाचे उतार स्विकार केले, देवाच्या उतराक तिणें पयलो स्थान दिलो. म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आयचे दिसा आमी आमच्या मनांत काळजांत तीळ पळयल्यार एक तरी देवाचे उतार आमकां मेळत काय? जायते पटी आमच्या जिवितांत आमी दुखी निराशी जाता, बेजार जाता, देदेस्पोट जाता. ताका कारण कितें? आनी आमी म्हणटले ती म्हज्या जिविताची परिस्थिती. मोगाळ भावना आनी भयणो, जिविताची परिस्थिती न्हय तें कारण. देवाच्या उतार आमी नेणाव तें जावन आसा कारण. देवाचे उतरा वरवीं आमी जियेना तें जावन आसा कारण. देवाचो शब्द आमच्या जिविताची वाट जावंक ना तें जावन आसा कारण. देवाचो शब्द आमच्या जिविताच्या वाटेक पेटयल्लो दिवो जावंक ना तें जावन आसा कारण. थोड्या वर्सां पयलें हांगासर एक घोव आनी बायल रित्रेक आयली. व्हड दुकान ती आसली मोगाच्यान. इतल्या खंतीन बेसरायन ती आसली, तांच्यान हांसूंक पर्यंत ती जायनातलें. आनी कारण तांकां एकलोच पूत आसलो, बरो शिकल्लो आनी परदेशांत वावर करतालो. हांगासर भारत देशांत आसा ताची आवय बापूय सपनां पळयताली की आमचो पूत दुसऱ्या फावटी हांगासर येताना आमी ताचें लग्न करतले. आनी ती एक बरी सैरीक सोदून आसली. आवचेत त्या सकाळीच्या वेळार नाश्त्याक ती बसून आसतना तांकां एक फोन आयले आनी त्या फोनाचेर एक खबर, खंयचे उद्देशी तांचो सगळो संवसार तुटोवन पडलो. तांचो एकलोच पूत परदेशांत बऱ्या वावरार आसलो, बऱ्या जोडीर आसलो, एक्सिडेंट जावन काबार जालो, संपलो. हे आवय बापूय दुखान बुडली. आनी तुमी जाणात असल्या परिस्थितींत आनी तुमचो म्हणलो कोण तरी थंय ना जाल्यार ह्या परिस्थितींत आमकां एकच एक काम करूंक पडटा, राखून रावूंक. मोडन केन्ना येतलें, मोडनाची वाट पळोवंक. 1.5 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान कोण जाणा केन्ना येतलें. आयलें म्हणटच आयलें. मोगाळ भावना आनी भयणो गांवांत खबर जाली. लोक तांकां आयलो बुजोवंक, समाधान करूंक, पूण तांची दूख वसूंक ना. आनी बेगीनच ती दूख गुन्यांवकारी बोगणां जावन बदल्ली त्या दादल्याक. कित्याक? उलयता आसतना तो म्हणालो, म्हजो पूत बरो, ताणें कांयच सूख करूं ना. तो आपुरबायेचो आयतारा मिसाक वेतालो, मागण्यान बरो. तर तो कित्याक मेलो जाणाय? तो म्हणालो, म्हाका लागून तो मेलो. विचारलें हांवें, तुका लागून? तुजे वरवीं तें कितें? तो म्हणालो, इतलीं वर्सां हांव देवातावन पयस आसलो. तो म्हणालो, सुमार 40 वर्सां जालीं कुंसाराक वचून इगर्जेचें दार पळोवंक ना, मिसाक वचनातलो, मागणें म्हळ्यार म्हाका नाकाच जालें. आनी ह्या वरवीं म्हजो पूत मेलो. पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा न्हय, बापूय सूख करता जाल्यार
ताचे 3-4 पळगे पर्यंत देव राग दाखयता म्हणून कॅस लायता म्हणून हांवें विचारलें बाबा म्हज्या तें तुवें खंय वाचलें सांग म्हाका. आनी तेंचे एक उतार तुवें वाचून कित्याक सोडलें, ताचे उपरांतले उतार कित्याक तुवें वाचूंक ना. तो म्हणालो उपरांतले उतार खंयचे सांगलें ताका दाखय म्हाका ते खंय तुवें वाचलाय आनी आज ते उपरांतले उतार वाच. म्हजे मोगाळ भावन आनी बेणो ताणें पवित्र पुस्तक उक्तें केलो. निर्गमन ह्या सुटकेचो बूक 22:25 वोळ ताणें काण्ण म्हाका दाखयली आनी म्हळें पळय हांगा बसोन आसा, हांगा बरोवन आसा. जर तर अन्य देवांक तूं मानताय, कुड्ड्या देवांक तूं बसताय तर बापायच्या गुन्यांवाक पुताक नातवांक आनी पुंटुरांक हांव कॅस लायतलो च्या तकल्यो न्हय. आनी हांवें म्हळें आज त्या उपरांतली वोळ वाच पळया. आनी ती 6वी वोळ ताणें वाचली त्या दिसा. तो म्हणालो तो वाचून म्हाका सांगा लागलो आनी जर तर तूं म्हजो विश्वासी मोग करताय तुज्या 1000वे पिळगे पर्यंत हांव म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो. आनी तूं म्हजो विश्वासी मोग करशी जाल्यार आनी हांवें तुका दाखयल्या त्या वाटेन तूं चलशी जाल्यार तुका आनी तुज्या 1000वे पिळगे पर्यंत हांव म्हजो विश्वासी मोग दाखयतलो अशें म्हणटा सर्वेस्पोर. विचारलें हे उतरां उद्देशी कितें समजता बाबा तुका. बापूय पाताक आदारता जाल्यार म्हणालो तो 4 पिळगे पर्यंत क्यास्त. पूण बापूय देवाक विश्वासी चलता जाल्यार त्या बापायक आनी ताच्या 1000वे पिळगे पर्यंत देवाचो विश्वासी मोग. पूण आतां हे उतार वाचून म्हाका फायदो कितें. हे उताराच्या पयलें म्हाका मेळिल्लें जाल्यार कितलें बरें आसतें आसलें. म्हजें जिवीत हांव बदलतो आसलो आनी म्हजो पूत ताका म्हज्या जिविता वरवीं देवाचो विश्वासी मोग अनुभव जातो आसलो. ताका सांगलें पळय आतांय देवाच्यान करूंक जायना तें कांयच ना. तो म्हणालो पूण म्हजी उतरप्राय म्हजी बायल तिची उतरप्राय आतां आमची संतती आमची 1000वी पिळगी आमी कशी पळयतल्या. ताका उडास दिलो. जेसून म्हणलें तें उतार लाजराच्या भयणीक लाजराच्या फंडा लागीं तुका हांवें सांगूंक ना. बावट दौरशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतलें म्हणून. देवाक तें सोड कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलें कांयच ना. हांव नेणा त्या दिसा त्या भावाक कितें समजणी मेळ्ळी जाल्यार बुजोवन मेळ्ळी जाल्यार मेळ्ळी आसतली कित्याक देवाचे उतार ताका मेळ्ळे. ते घेवन तो हांगा तावन परतून गेलो. जायते काळान परतून आयलो आनी ह्या वेळार ताचें तोंड बदलना. एक परसड एक संतोष एक समाधान आयलो मेळोंक. आनी सांगा लागलो खंयच्या दिसा हांव घरा पावलो त्याच दिसा घरा रिकता म्हणटना म्हजे फोन वाजता. गेलो आनी हांवें ते फोन घेतले आनी म्हज्या भयणीचो पूत म्हजे कडेन उलयतालो. तो म्हाका सांगा लागलो अंकल तुज्या गांवांत तुज्या शहरांत म्हाका काम मेळ्ळां. हांव तें रावोंक म्हाका जागो ना देखून तुज्या घरांत येवन थोडे दीस रावूं. थोडेच दीस म्हाका तुवें रावूंक दिल्यार पुरो ते उपरांत हांव येता कित्याक म्हाका कंपनीचे फ्लॅट मेळचे आसा. हांव आनी म्हजी बायल घरांत आनी कोण आसा आनी आमची दूख आमची सांगाती. ह्या वरवीं हांवें म्हळें ये पुता राव. जायत्या काळान हांवें ताका पळोवचें. थोड्या दिसांनी तो आयलो आमगेर रावूंक. पळोवंक म्हज्या पुता सारकोच दिसता. संतोष भोगलो ताका पळोवन आनी गूण ताचे भोव आपुरबायेचे. सकाळीं कामाक वेताना आमचे कडेन विचारतालो कितें हाडून येवंक आसा कितें हाडूं घरा येताना. कामांत हांव घरा भायर सरतना परतून आमकां फोन करून विचारतालो कितें हाडूंक आसा. खंय म्हणी आमी दुकान कोनशान बसले रडोवन बसले तें पळयतना आमकां येवन तो सांगतालो अरे तुमी म्हाका तुमचें शहर दाखोवंकूच ना. पयले पटी हांव आयलां चलया खंय तरी भोंवून येवया. आनी अशें तो आमकां भोंवडायतालो. भलायकी आमकां ना जाल्यार हॉस्पिटलाक व्हरतालो. वैज वखात आमकां फावो करतालो. आनी अशें तो आयल्या उपरांत आमचें जिवीत साकास साकास इल्लें बरें जावंक लागलें. आनी अशें 6 म्हयने बेगीनच उतरले.
आनी स म्हयने उतरले उपरांत एक दीस अवचित तो येवन म्हणालो, अंकल कंपनीची म्हाका चीट आयल्या, म्हजें फ्लॅट तयार जालां, हे सगळे वस्तूंची म्हाका चड समजून येना. अंकल तूं म्हजें सांगाता येवन असले बेगी एक बरें फ्लॅट म्हाका सोदून दितलोय. आनी हांवें ताका म्हळें, येता बाबा. म्हज्या माथ्यार एक व्हड भार घाल्ल्या बरी जालो. ती जडाय थोडे दीस नातल्ली आतां परतून आयली म्हज्या माथ्यार. आतां वय आमकां सोडून वेतलो, परतून आमी दोगांच सांतल्या कशें जियोवचें. तरी आसतना ताणें एक विनंती केली, ताका घेवन हांव गेलो. असले बेगी बरें फ्लॅट पळयलें. आनी वाटेर पाटी येताना तो म्हाका म्हणालो, येता त्या हफ्त्यांत म्हाका एक 2 दीस 3 दीस रजा आसा, आनी त्या वेळार हांव शिफ्टींग करता अंकल, एकच एक हफ्तो म्हाका रावूंक दी. आनी ताणें तशें म्हणटाना म्हज्यान म्हाकाच सांबाळूंक जावना. दुकान इरोडलो ताच्या मुखार. आनी तो गाडी कुशीक रावून म्हाका इचारी लागलो, अंकल कित्याक रडटाय, कितें जालां. आनी हांवें ताका सांगलें, बाबा तूं आयल्यान आमच्या काळोखांत इल्लो उजवाड परसडलो. तुजे येण्या वरवीं इल्लो संतोश आमच्या काळजांत रिगलो. आतां तूं येताय म्हणटाय न्हय, परतून खंत जाली, जियोवचें कशें, कोणाचो आदार आमकां. वय तूं लागींच आसाय, तितलेंच एक समाधान. तो भुरगो म्हज्या दिश्टीक दिश्ट मेळोन म्हाका इचारी लागलो, अंकल तुका हांव गेल्लो नाका. हांव चिंतालो हांव तुमचे मदें एक आडखळ कशी. हांव गेल्लो तुका नाका, तूं सांग तितलेंच हांव वचना. हांव तुमच्या सांगाताच रावतलो. तें फ्लॅट खंय वचना, तें म्हाकाच. केन्नाय म्हाका थंय वचोन रावोंक जाता, पूण आतां तुका म्हजी गरज आसा, हांव रावतां तुज्या सांगाता. आनी अशें हो भुरगो रावलो, आमच्या सांगाताच रावलो. थोड्या तेंपान काजार जालो, आनी आतां ताका भुरगीं आसात. खाली जाल्लें आमचें घर नव्यान भरलां. जायते फावटी मोगाळ भावन आनी भयण आमच्या जिवितांत असले कठीण परिस्थिती येतात, आनी त्या कठीण परिस्थितींतल्यान भायर सरूंक आमकां वाट कळना. वाट कळना कित्याक? वाट ना देखून न्हय, आमच्या जिवितांत सगळें काबार जालें म्हणून न्हय. आमच्या जिवितांत सगळें काबार जावंकूच जायना. कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा आमचें सर्वस्व. आनी तो काल आज आनी सदां काल आमचे सोबे आसा. तो आमकां केदीन सोडून वचना. ताणें सांगलां न्हय, अनाथ कसो केदीन सांडचो ना. तो सोडिना, पूण आमी ताका धरिना. देवान आमकां सांगलें आसा, जिजून ताचो उडास आमकां दिल्लो आसा. जुवांव 23:16 वोळ, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. आमी ताका घेतलो, आनी आमी ताच्या एकल्याच पुताक घेवचें कशें. जुवांव आमकां सांगता पयल्या 20 वरांत पयल्या वळीन वेळाकाळ पूर्व आरंभाचेर आसलो शब्द देवा सोवे आसलो, तोच देव जावन आसलो. मोगाळ भावन आनी भयणो 14व्या वळींत थंयसर जॉन 1:14 आमकां देवाचें उतर सांगता, जेजू सांगता शब्द मनीस जालो. जिविताची वाट आमकां खंय मेळटली मोगाचें न्हू? देवाच्या उतरा उदेशी. देवाचें उतर जावन आसा आमच्या जिविताची वाट. मोगाळ भावन आनी भयणो जायते फावटी आमी मिसाक वेता. सदां वचना जाल्यार आयतारा तरी मिसाक वेता आसतली. आनी मिसा वेळार वचपा जात न्हय. मीस सोंपलें, वाचपाचो उडास आमी काडून गेल्यार आमकां उडास आसा ना. पवित्र पुस्तक आमच्या घरांत आसा, तो आमी काडून वाचता ना. कित्याक? आमकां उर्बा ना, आमकां देवाच्या उतराची तान ना. आनी देवाच्या उतराची तान आमकां ना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर कितें म्हणून आमी नेणा. आनी अशें देवाची वळखी आमकां ना जाल्या. देव आमचे खातीर आसा, देवा वरवीं सगळें आसा हें आमकां खबर ना देखून आमच्या जिविताच्या ह्या कश्टांनी, ह्या जिविताच्या आमच्या असल्या परिस्थितींनी देवाक सोदूंक आमी विसरता. आनी त्या देखून आमकां मेळना तो. देवान आमकां सांगलां न्हय, तूं म्हाका सोदशी जाल्यार, सगळ्या तुज्या काळजान तूं म्हाका सोदशी जाल्यार हांव तुका मेळटलो. मोगाळ भावन आनी भयणो, हांव चिंता जिविताच्या असल्या कठीण परिस्थितींनी आमी पवित्र पुस्तक हातींत घेवन ताका सोदूंक ना. आनी हे वरवीं आमच्या जिवितांत तो खरो संतोश आमच्या तावन चड पयस आसा. मोगाळ भावन आनी भयणो, लुकाच्या वांजेलांत 15व्या 20 वरांत
11व्या ओळींत आमी वाचता एक गोबार एका बापायची आनी दोगां पुताची. ओपारेक नांव मेळ्ळां वेचीक पुताची ओपार. थोडे कडेन दयाळ बापोय ही ओपार म्हणून बरयल्लें आसा. मोगाळ भावन आनी भयणो, आमी जाणा ही ओपार आमी जायते फावटी आयकल्या. मोगाळ भावन आनी भयणो, धाकटो पूत बापायचें दायज घेता, ताका पडटा तो वांटो, तासो वांटो, आनी पयशेल्या स्वातेक वेता, मौसा मारता, पयशे काबार जातात, मागीर तो आडचणेन पडटा. खावंक जेवंक कांय ना, काम मेळना, दुकराच्या गुडाक पावता. आनी ते दुकराच्या गुडांत आसतना आनी खावंक जेवंक कांय नातल्या वेळार एक कठीण परिस्थितीन तो आसा. आनी त्या वेळार ताका एक उडास येता आनी तो म्हणटा, म्हज्या बापायच्या घरा नाका पुरो जाय तितलें आसा, साकोर खावंक जेवन दादोशी आसात आनी हांव भुकेन मरता. सगळें सोडून तो आपल्या बापाय लागीं परतून येता. मोगाळ भावन आनी भयणो, ताका बापायची वळख आसली आनी त्या देखून तो आपल्या बापाय लागीं परतून येता. पूण व्हडलो पूत आसलो आनी ताका आमी सदांच बरो पूत म्हणटा. मोगाळ भावन आनी भयणो, थंयसर कितें जालें, जेन्ना ताका कळ्ळें की धाकटो पूत घरा आयला आनी धाकटो पूत घरा आयला देखून ताचो धाकटो भाव बापायन एक समारंभ सुरू केलो. जायत्या लोकांक, गांवच्या सगळ्या लोकांक आपयले आनी एक गुळगुळीत पाटकुळो वा एक पुश्टी पाटकुळो मारलो आनी समारंभ सुरू केलो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, त्या वेळार ह्या व्हडल्या पुताक आपल्या बापाय लागीं परतून येवंक जावंक ना. घरांत तो पयस रावलो आनी मोगाळ भावन आनी भयणो, सगळो समारंभ सोडून आतांच आपणाक पाटी मेळ्ळो तो धाकटो पूत, ताका पर्यंत सोदून वो बापोय आपल्या व्हडल्या पुताक सोदून वेता आनी ताका बोलावन म्हणटा, पुता घरा ये. सांडलेलो तो मेळ्ळा, मेला तो नव्यान जिवन जाला. समारंभ सुरू केला, ये समारंभान तूं वांटो घे. वो तापलो आसलो आनी तो बापाय कितें सांगता, तुजो एक विश्वासी साकोर कसो, तुजो एक गुलाम कसो, तुज्या सांगाता सदांच तुका विधेय जावन हांव रावलो. एक पटी तरी घे म्हणून तुवें म्हाका बोकडेचें पील पर्यंत दिवना. चल वच, तुज्या इश्टां सांगाता मौसा मार. आनी वो तुजो पूत नोमण्याचें वायट करून पाटी आयला, ताका तुवें गुळगुळीत पाटकुळो मारलो न्हय, हांव घरा येना. म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, व्हडल्या पुताक घरा येवंक जायना कित्याक? धाकटो पूत आपल्या बापायचें घेवन गेल्लो तो, मौजा मारून सर तराचें वायट करून आयिल्लो तो, ताका बापाय लागीं पाटी येवंक जालें. कित्याक दुकराच्या गुडांत बसून आसतना खावंक जेवंक कांय नातल्या वेळार ते कठीण परिस्थितींत तो कोणाचो उडास करता? आपल्या बापायचो. म्हज्या बापायक नाका पुरो जाय तितलें आसा, ताचे साकोर खावन जेवन दादोशी आसात आनी हांव उपाशी मरता. पूण व्हडलो कितें म्हणटा? एका साकरा बरी, एका गुलामा बरी हांवें तुजी साकरी केली. धाकटो कितलो वायट जाल्यार आपल्या बापायक वळखता. व्हडलो आपल्या बापायक कोण म्हूण वळखता? एक धनी न्हय. कित्याक तो आपणाक कितें म्हणटा? पूत म्हणना. कितें म्हणटा? एक गुलाम, एक साकोर. म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या बापाची खरी वळख मेळची कशी? जेजून म्हणलें आसा, तुवें म्हाका पळयलें, बापाक पळयलें. आनी जेजू आमकां खंय मेळटा? तो देवाचो शब्द न्हय, मनीस जाल्लो. तर देवाचें उतार आमी वळखना जाल्यार आमी देवाक वळखुचें कशें? मोगाळ भावना आनी भयणीनो,
देवाचे उतार आमच्या जिविताक कितले गरजेचे म्हणून आमी समजून घेवया. आज आमच्या जिवितांत संतोष ना कित्याक देवाचे उतार ना म्हणून आमी वळखून घेवया. इतली वर्सां गेली ती आमकां फाटी मेळची ना. आतां तरी देवाच्या उतराक आमी ताणया, अत्रेक या. देवाचे उतार सदां वाचची संवय आमी करया, साकास नियाळ करून. ते उतार आमच्या मोतींत रिगोवन रावू दे आनी ते उतार आमच्या जिविताची वाट जावं दे. आमेन. Namaskar kota diatmo tuzo dania ge kalis mogan tuja te bo wa oi kurbe chizor hauji eta tuka tu sayo maka moje chivi tuka zaita sheka donia ge kalis mogan tuja te bo wow oi kurbe chizar hauji eta tuka tu sayo maka moje jivi tuka zaito sheko moje jivi tuka zaito sheko उक्ती करी आमचे दोळे पळोवंक ताका कोण सगळ्यात आमचे पासो देवून आयला. उताताचे आमकां सांगता सर्गात हांव देवून आयिल्लो उडो हांवच तो. आयचे हे दिसा तो आमचे मुखार आसा. एवढ्याचे रूप घेवन तो आयला. ताका एक किरीत कारण आसा. कारण हें जावन आसा ताणें आमची दूख पळयल्या. ताणें आमच्या जिवितांत आसा तें उणेपण पळयलां आनी तो ह्या आमच्या उणेपणाक सांगता हांव आयलां दिवंक सुवामपण. आयचे दिसा जेजू आयला तुका सोदून आयला. जशें त्या दिसा तो आयलो सोदून समारियाच्या बायलेक. जेजू आयला आज तुज्या घरा. जशें त्या दिसा तो आयलो सायरसाच्या घरा. भितर सरतना तें घर दुकान बुडुल्लें. सगळें काबार अशें दिसतालें आनी केदींच त्या घरांत संतोष आसचो ना. त्या घरांतलो उजवाड पाल्लो आसलो न्हय. जायरसाचें दूख कोणा खातीर कोणाक भलायकी सोदून जायरस जेजूक सोदून आयिल्लो ते अंतरला ते मेला. तसल्या परिस्थितींत जेजू भितर सरता
काळोखांत उजवाड जावंक तो आयलो त्या दिसा दुकान बुडलेले ते घराणे निराशी जाल्ले ते घराणे त्या घरांत आयलो तो नवो उजवाड त्या चेडवा लागीं जेजू गेलो जायरसाचे दुवे लागीं म्हणूंक दुवे उठ आणि त्याच कडे ते उठून बसले ही आसा ती सकत जेजूच्या शब्दाची ही आसा ती सकत देवाच्या उतराची तो म्हणटा उठ आणि ते न्हिदेंतले मोडणाच्या न्हिदेंतले उठून बसले कितें आसा हे उतराच्यान करूंक जायना तसले उक्ते करी आमचे दोळे पळोवया जेजूक जोडुया आमचे हात तकली पागोवन ताका नमस्कार करुया तो आमचो देव ताच्यान जायना तसले कांयच ना हो विश्वास दवरुया तो आमच्या घरांत आयला आमी आसा ते आमकां मेळूंक आयला आमचे जिवीत बरें करूंक आयला हो विश्वास दवरून आमकां संपूर्णकाय ताका आमी दिवया ताका आमी वळखून घेवन सांगाता गायन करुया सर्गांतावन तूं आयलोय देवो जिवो उंडो सर्गीसो नवे जिवीत आमकां दिता तो जेजू मोगासो उंड्या रुपान आसा मोदे तूं राजा संस्रासो मान बागाव नमस्कार करता दियत्मो तुजो धन्य गे काळीस मोगान तुज्या ते बो वावोय कोरपेची जर हांव जियेता तुका तूं जायो म्हाका म्हजें जिवीत तुका जाय तशें कर धन्य गे काळीस मोगान तुज्या तें बोर वावोय कोरपेची जर हांव जियेता तुका तूं जायो म्हाका म्हजें जिवीत तुका जाय तशें कर म्हजें जिवीत तुका जाय तशें कर जेजू तुजी पदवी हांव वळखून घेता आनी हे म्हजें काळीज हांव तुका दिता गायेलें तें काळीज म्हजें दुकान पिडेन भरलेलें काळीज म्हजें निराशी जाल्लें तें काळीज म्हजें बरवोसो सांडलेलें तें काळीज म्हजें वावय दन्या तुज्या कृपेची सर म्हजेर आतां तुजे खातीर जियोंक शिकय भेटून दिता हे म्हजें काळीज तुका सोम्या रागान द्वेशान भरलेलें काळीज मागता तुजो उपकार वो तुजो मोग म्हज्या काळजा बरे म्हजे रितें काळीज तुज्या मोगान धन्या आतां हांव हें काळीज दडदडून दी फक्त तुज्या मोगान उलपय सोम्या हें म्हजें काळीज म्हजे भितर आसा तें सगळें तुज्या उतराक आड वेता ते आसत म्हजे भितर रिगोन रावला ते खंयच्याक लागून म्हजें जिवीत तुका जाय तशें चलना सगळें तें हांव तुका भेटून दिता धन्या तुजी कृपा व्हरून हे म्हजें रक्ता मासाचें काळीज जावन बदली हे म्हजें फातराचें काळीज नवें कर धन्या धन्या गे काळीज
मोगान तुझ्या ते वावोय कुरपेची सर हांव जियेता तुका तूं जायो म्हाका म्हजें जिवीत तुका जाय तशें कर दर्या घे काळीज मोगान तुझ्या ते वावोय कुरपेची सर हांव जियेता तुका तूं जायो म्हाका म्हजें जिवीत तुका जाय तशें कर ओंप्याची ओंपार तूं उलयताय सोम्या आनी तसो विवर दिवन सांगताय ते 3 वस्तू गंजाक लागून ते तुजे उतार म्हजे ते फळादीक जावंक शकना जिविताचे दास्ती संवसारी आशा ग्रेस्कायची आशा आनी म्हजे कंतुस्के सोम्या तूं म्हाका पळयताय सोम्या म्हजे विशयेन सगळें तूं जाणाय हांव चिंता की म्हाका कितें गरज आसा ताची खबर म्हाका आसा म्हणून पूण आज तुझ्या ह्या भोव पवित्र हाजरपणांत हांव वळखून घेता सोम्या हांव जाणा आसा ते भोव थोडे जितल्या बऱ्यान हांव म्हाकाच वळखता सोम्या त्या प्रासड बऱ्यान तूं म्हाका वळखताय धन्या तूं म्हाका पळयताय आनी तूं जाणाय कितें सगळे आडखळी आसात ते म्हजे भितरले ते काय इल्ले खंयचे म्हाका परत परत पातकांत घालता म्हजे भितरले ते काय इल्ले खंयचे तुजेर बाबट दवरून सोलूंक दिना म्हजे भितरले ते काय इल्ले खंयच्याक लागून तुजी वाट धरूंक म्हज्यान जायना भेटून दिता ते सगळे सोम्या आनी मागता तुजे खातीर जियोंक म्हाका शिकय ते काय इल्ले म्हजे भितरले खंयच्याक लागून तुका हे म्हजें जिवीत चलोवंक आडखळ जाता मुळा सयत उमटून काडतन्या चलय म्हाका सोम्या धन्या जेसू आयचे दिसा हांव भेटून दिता सगळीं ती म्हजी भाव भयणां कोणाक म्हज्या मागण्याची सडकच आसा ह्या आराधना वेळार तांची मागणी तुज्या कानान पडो तुजी दयाळ दिश्ट तांचेर पडो सगळे तांचे गरजो तुजे मुखार आसात तुज्यान जायना ते कांयच ना सोम्या आयचे दिसा तुजो गायिल्लो हात विस्तार तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर तांच्या कुटुंबाच्या एकेका सांध्याचेर तांच्या वावराचेर पडू धन्या तुजे बेसांव तांचेर सुमेस्तांचेर भाव भयणांनो आमचे म्हणलें सगळें आमी जेजूक भेटून दिवया आनी हे वेळार भोव सकास आमी दिमी घालुया जेजूचे मुखामोळ पळोवनूच रावया आनी ताचे बेसांव आमी अत्रेक या
Aleluia.